आमच्या सुम्या वंदन ताका भक्ती नामी हर्सियामी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निजा किवीची तर्यनाथाची कृताम काविस्मी पृथ्वीतील वास्ता ताची बुडवी काय रस्ना वाकंता ताची पुरवण काय गावया नोवे ये गीतामी नावाल्यामी आमच्या सुम्या वंदन ताका भक्ती नामी हर्सियामी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो तुमच्या सोबी आसो. मोगाळ भाऊ बहिणीनो आज ही गजमाता भगवंत फिलिप आणि जाकोब दमदूत हांचे परब आचरण करता. आमची पदकां वळखून घेवया आणि ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक देवाचे आशिर्वाद आणि बोगसणे मागया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्वपुजार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मनान चिंतून तो नांव सारून वायट धोरणांनी भंय सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. ओमजो अपराध ओमजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां समकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या श्रेष्ठप्रा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वपुजार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमीन. सुमिया काकूत सुमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सुमिया काकूत सुमिया काकूत महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्विस्तुरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेतार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या इतिहास भोगता. सोमिया देवा देवाची शेणी तू संसाराची पाप काटा आमची काकूत आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसला आमची मागणी मानून घे. कित्याक पवित्र म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता जेसू क्रिस्ता
Iklos tu povi, iklos tu Ishwar, iklos tu Parameshwar. Amen, 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 amen. प्रार्थूया. सरेस्पुराकणवाळ्या बापा, जेजू खातीर आपलें रगत वारायल्लें त्या तुज्या धनदुतां भगवान फिलिपाच्या आनी जाकोबाची आज आमी परम संभ्रमता. तांच्या मागण्याक खाण दी आनी तुज्या पुताच्या कश्ट मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत आमकां वांटो दी. अशें तुका रूप पळोवन ससनाक दोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट सरयता ससनाच्या ससना. Amen. सांत पावलून कोरीत घरां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावांनो, हांवें तुमकां परगट केली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटां. ती तुमीच मानून घेतली आनी तातूंत तुमी आतां स्थिर आसात. हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे उर्बी तुमी तारण जोडटल्यात. नांतर जालें तुमचो भावार्थ निर्फळ जातलो. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिलो तो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातका खातीर मेलो, ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. केफासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टी पडलो. उपरांत एकच फावटी 500 भावां परस चड जाणांक तो दिश्टी पडलो. तांचे मदें 16 जण आजून पर्यंत जिवंत आसात, पूण थोडे मरण पावल्यात. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टीक पडलो आनी त्या नंतर समेस्त धर्मदुतांक. शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जल्मल्ले बरी म्हाकाय तो दिश्टीक पडलो. देवाचे उतर हे. देवाचे उडुपकार. श्लोक. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. तांचो भाव सगळ्या संवसाराक विस्तारला. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब तांच्या हातांचो वावर परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयत आसा. तांचो वावर सगळ्या वावराक विस्तारला. शब्द ना, उतर ना, तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकूंक येना. तरी तांचो ताळो पृथ्वीर शेकान शेक गाजता. तांचो संदेश संवसाराच्या सिमा पर्यंत पावता. श्लोक. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. उद्गार. सतानी जिवीत म्हणटा सोमी. पिलिपा, कोण म्हाका देखता ताणें बापाक देखला. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या.
त्यावेळी जेजून तोमासाक जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफत गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात. पूण ह्या फुडें ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयतल्यात. तवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या, आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका म्हणालो, फिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे सांगात आसोनी हांव कोण म्हणून तुका सोदमुना मूं? जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाकी पळयलां. जशें आसता आमकां बाप दाखय म्हणून तुज्यान कशें म्हणयेत? हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा, हें तूं सत म्हणटाय? हांव तुमचे लागीं उलयतां ती उतरां म्हजे सकीनच हांव उलयना. बापूच म्हजे सवें रावन आपली कामां चलयता. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हणून हांव सांगतां तें तुमी सतमिना. न्हय जाल्यार ही कामां पळोवन म्हणी सतमुना. सतस हांव तुमकां सांगतां, जो कोण म्हाका सतमुनता तो हांव करतां ती कामां करतलो, तितलेंच न्हय ताच्याकी वर्ती कामां करतलो. कित्याक हांव बापा सरशी वेता. बापाची महिमा पुता मारिफत प्रकट जावच्याक म्हजे नांवी तुमी कितेंय विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागतात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत सोमी आमकां म्हणटा, तोमासाक जाप दिवन, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हज्या मारिफत गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना म्हणून. हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. आदल्या काळार एका मनशाक कोणाकी एका गांवांत, अपरिचीत गांवांत मेळजे तर हांव कोणाच्या घरा वचजे तर जण वाट विचारतले. कित्याक त्या गांवाक ते नवेस जाल्ल्या वरवीं तांकां वाट कळनातली. पयलें वाट सोदिचे तर आमच्या मेमोरीन दीस आमी ती उडास दवरची आसली. खंयचो रोड, खंय लँडमार्क पुरा. पूण आयच्या काळार आमचे कडेन गुगल मॅप आसा. जायते जण गुगलांत मॅप घालन वा गुगल करून तांची वाट धरून येतात. आनी आजकाल ऑनलायन उबेर आनी ओला असले टॅक्सी आमकां ऑटो मेळटात. आमकां कितेंय कळीत ना जाल्यार त्या जाग्याचें नांव घाल्यार ते वाट धरून आमकां दाखयतात खंय म्हणून. अशें तेच वाट जातात. पूण पयलींच्या काळार असलें नासलें. वाट एकलो सांगतालो आनी आमकां कळल्यार त्या वाटेन आमीच उडास दवरून वचूंक जाय आसलें. आनी चड ती वाट कठीण आसल्यार, आमकां वचून पावोंक जायना म्हणून आसल्यार वा आमकां कळना म्हणून आसल्यार आनेकल्यान आमच्या सांगाता येवन सांगाती जावन आमकां ती वाट दाखयची आसली. आनी आयच्या वांजेलांत जेजू हांवूच वाट म्हणटा आसतना हाचो अर्थ कितें? तो केवल वाट दाखयना बापा सरशी वेची, तो वाट जाता. तो आमच्या सांगाता आसा. जो कोण सोम्याक पाती येता ताणें वाट सोदी जाय म्हणून ना, बगार तो वाट जाता. जायत्या धर्मांनी एक आध्यात्मीकपण कितें म्हळ्यार देवाक सोदचें, देवाची वाट सोदची. कशें? देवा थंय एक जावचें म्हणून. आमच्या भारतांत जायतीं धर्मां आसात. हाचें मेन देवाक सोदचें एक सोदनाराचें काम जावन आसता. देखून खंय हिमालयाक राणाक आनी खंय मरुभुमीक वचून लोक वा संन्यासी देवाक सोदतात. पूण क्रिस्तांव धर्मांत देवाक सोदून वचूंक जाय म्हणून ना. देवूच आमकां सोदून आयला. देवूच वाट आमकां हाडून आयला. केवल सोम्याक देवाचो पूत म्हणून आमी सतमुनता जाल्यार
विश्वास दवरता जाल्यार तेंस वाट सारकी जिविताची तीस वाट देवाक पावची आनी आमकां एक व्हरतो अवकाश देवान दिला. आमी देवाक सोदून वचना, देवूच आमकां सोदून आयला, देखून तोच वाट जाता केन्ना आमी ताका सतमुनता. दुसऱ्यान आज जेजू म्हणटा हांवूच सत. सत म्हळ्यार सताक जायती तोंडां नात, एकच. थंय द्वंद्व ना, थंय गोंदळ ना. सत केन्नाय उलयतना एकच सारकें आसता, ताका डिफरंट वर्शन आसनात, फोटीक आसतात. आनी सत म्हळ्यार जेजू जावन आसा. तो देवाचो पूत आनी बापा थंय आनी बाप ताचे थंय जियेता. देखून बाप आनी तो एक. सताचो एक व्हरतो गूण एक जावन आसा. आनी जो कोण जेजूक पातयेता तो बापाक पातयेता, आनी जो कोण बापा थंय वचोंक आशेता तो जेजू थंय येता. अशें जेजू आनी बापा थंय गोंदळ ना, तांचे थंय एकवट आसा आनी तो एकवट जावन आसा नीज सत. आयच्या जिवितांत आमी पळयता सताक जायतीं तोंडां आसात. आज काल आमी कितेंय पेपरांत, न्यूज पेपरांत आनी खंय तें आनी टिवींत आमी पळयलें तर तांकां जाय जाल्लें, हाका म्हणटा अजेंडा म्हणून, फॉल्स अजेंडा. जाय जाल्लें मनशां मुखार दवरतात, सत आहलें फोट करतात, फोट आहलें सत करतात आनी मनशाक जाय जाल्ले रितीन ते विवर्सितात. ही जावन आसा फोट, कित्याक तांतूं गोंदळ आसा. आनी खंयचे सत खंयचे फोट म्हणून आमकां विसरूंक भोव कश्ट जाता. पूण जेजू थंय कसलोच द्वंद ना, तो एक जावन आसा. बाप आनी तो एक जावन आसा आनी एकवट जावन आसा नीज सत. तिसऱ्यान जेजू आज वांजेलान सांगता हांव जिवीत म्हणून. जिवीत जुवांच्या वांजेलांत जिवीत म्हळ्यार केवळ सर्गींचें जिवीत मात्र न्ही. जो कोण जेजूक पातयेता ताचे थंय सस्नाचें जिवीत आसा. जो कोण जेजूक पातयेता ताचे थंय जिविताचें आराम जाता. हे संवसार तें जिवीत जिवंक शकना. जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 10 वळ 10 जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक भरपूर रितीन. आनी तें सगळें जिवीत जेजू थंय मात्र मेळटा. तें जावन आसा आध्यात्मीक, मानसीक आनी शारिरीक. आनी आमकां जिविताक देवान आपयलां. ह्या संवसारांतच आमी जिवे आसा जाय आनी देवाक आमी दिवची व्हडली महिमा केन्ना आमी संपूर्ण जिवे आनी संतोशान आसल्या वेळार. आयरेनियस म्हणलो एक देवशास्त्रज्ञ आनी सांत म्हणटा ग्लोरी टू गॉड वेन मॅन इज फुल्ली अलायव म्हणून. देवाक महिमा केन्ना मनीस सगळो जिवस आसा ते दळा. केन्ना सगळो जिवस आसा म्हळ्यार संतोशान आसा, सगळ्या संपूर्ण गायन आसा, तेन्ना देवाक महिमा म्हणून. आमी जायते बोटी मरोन पडटा ह्या जिवितांत. आमी मरणांतरी कुडींत जायते बोटी आमच्या आत्मीक जिवितांत, मानसीक जिवितांत, भावनात्मक जिवितांत आमचे मरण थोडे फाटी आमी जिवीत आसतनाच आराम जाता. आनी नीज देवाक महिमा दिवची म्हळ्यार आमी संतोशान, मोगान, भोगसाण्यान ह्या संवसारांत संपूर्ण गायन जियेल्ल्या वेळार. आनी हें खरें जिवीत सोम्या थंय आमकां मेळटा. आनी आज आमकां सोमी बसयता तो जावन आसा वाट, सत आनी जिवीत. ताचे थंय आमी आमचो भावार्थ धरया आनी तो जावन दी आमकां खरी वाट बापा थंय वेची. तो जावन आसा सत, ताचे थंय कसलोच फोट ना. आनी तो जावन आसा संपूर्ण जिवीत. तें आपणावंक आनी सोदूंक आनी ताचे थंय वचोंक आमी देवाची कृपा मागया. आमेन. मोलादीक दिर्वे बंगारुपे ना सोम्या मोची लागी जीवन मोची देने
solas muji chin Yesu Vundia sube beton dita Kristani wa muji kudisu Vaura sube beton dita Mula diktirwe bangarupe na sumya muji lagi जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता गीतनिया म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवीधरा देवा बापाक मानता तशें जावन म्हूण मागया हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आनी आमच्या केपूस आवाज सर्वेस्पोर मागून घेवं प्रितीच्या बापा मग भगवंत फिलीप आनी जाकोबाच्या हांचे परबे समयार आमी तुका ओमतावन तीन देणी तूं स्विकार कर कश्टदग्धांत संपडल्यान ते आमच्या भाव भयणीची सेवा करून आमचो दम नितळ निर्मळ मनाची भक्ती जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं जेसू आसूं आमची काळजां उबारुया आमी तिसरी प्रार्थना उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैशमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद आनी ससनाच्या देवा सवकळ्यांनी चवथय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसूं आमच्या ससनीक गोवड्या तुज्या हिंदू तो केदींच सांडिनाय पूण भगवंत दमदुता वरवीं निरंतरी तूं राखताय तुजी पवित्र सभा सोलोवंच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गोवळी तांकां नेमल्याय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर जळबरां सांगाती तुजे महिम्याची कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दळपरां सुरवेस परतूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या विभवान हून सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय हून सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मारून सुसूंकव्याच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपल्या आशिसान दिलो आनी म्हणे हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची त्याच परी जेवण आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नी कराराचें रगत पातकांच्या भक्षणां मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें ही म्हज्या उडासाक करात भवत सगट परगटुया सोम्याची तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनः जीवन तो आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बाबा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपण स्वामी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूंची काल सुख समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमी सोमेजतांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचे विस्तारला तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बाप्पा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा
आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखांबोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्ताची दाय कर म्हणून आमी मागताव. अमकार मरिये देवाचे माये संगती तिचो पती सांसुसे भगवंत धर्मदूत जाकोब आनी फिलिपो आनी सरकाळी तुका मानुवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सवंदरांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान शिकयल्लें प्रार्थन धैर्य घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आम बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरेश प्रसर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जाला जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान आत्तेकल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटेन सर पथकांत ते सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्यार जोरती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समे जेजू क्रिस्त तुवें तुजे जमदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमच्या सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या उतरांचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, मनीस जाल्लो तुजो एकलो सुपूत करो देव म्हूण भाग्यवंत अशें तुज्या दमदुतां फिलीप आनी जाकोबा बराबर तुज्या पुताक देखून तुका वळखूंक आनी ससांचें जिवी सोडूंक फामी फावूं हो उपकार आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उडुपकार. काळजा जेजूच्या पातक्याक मुजोवणेच्या मोगा सगळे स्लाशा आमकां सांडू नाका. मोगा सगळे स्लाशा आमकां सांडू नाका. वर्णिता जेजूच्या देव काळजा वर्णिता जेजूच्या